Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. पुर्तुगीजांची राजवट सोपून 61 वर्सां जाली, मात गोंयचो एक गांव असो जो आजूय पुर्तुगेज काळांतल्या कायद्याचे परिणाम भोगता. ह्या गांवच्या घराब्याक 1/14 उताराचेर सुवात ना. पुर्तुगीजांच्या काळात तेन्नाच्या कायद्याक लागून जमनीचे हक्क मेळून नाशिल्ल्यान सरकारी स्किमी मेळना. हो गांव पेडणे म्हालांतलो, महाराष्ट्राक तेंकून आशिल्लो वज्री. ह्या गांवचो लोक स्वता जावन पुर्तुगीजांक टॅक्स दिनाशिल्लो म्हूण तांणी टॅक्स खंयचेय परिस्थितीत वसूल करूंक म्हूण कोर्ट रिसिवर नेमलो आनी वसुलीच्यो सगळ्यो फॉर्मालिटी ताणें पळोवच्यो म्हूण निश्चित केलें. कालांतरान पुर्तुगेज राजवट सोंपली, मात रिसिवर थंयच उरलो. लोकांच्यो तश्यो रिसिवराची फुडल्यो पिळग्यो आयल्यो आनी पुर्तुगेज वेवस्थेचो वारसो चालू उरलो. पुर्तुगेज कायद्यांतल्यान गांव मुक्त करचो म्हूण लोक मागतात. जे कोड रिसिवर आमी कूळ आसा आनी ते कोड रिसिवर म्हणून कोण तरी लागला. वास्तवीक अशी वस्तुस्थिती अशी आसा की इतिहासान जेन्ना खंड मेळोवपाक त्रास जातालो पोर्तुगीज सरकारांक किंवा थंय सरकाराक रेजिस्टन्स खूब जाताले, अशा वेळार सरकार एक जुलूम म्हणून त्या गांवाचेर कोर्ट रिसिवर नेमतालो. म्हणजे त्या काळात आमच्या पुर्वजांनी पोर्तुगीजांक छळ्ळे म्हणून तांच्यांनी आमच्या कडेन जबरदस्ती हे कोर्ट रिसिवर मारले आनी आमकां आमच्या अधिकारा पासून वंचीत केले. पण स्वातंत्र्य मेळून इतली वर्सां उपरांत सुद्दां जर तीच परिस्थिती आसा जाल्यार अशेंच म्हणचें पडटलें की पाखले गेले आनी नेते उरले, पूण फरक काय पडूंक ना. सो ती गजाल म्हाका सगळ्यांत म्हत्वाची दिसता की आयज सरकार आसा, आमचे महात्मा गांधी असले किंवा आयच्या सरकारान जे प्रिय आसात ते दीनदयाळ उपाध्यायन अंत्योदयाची संकल्पना सांगलेली. हो अंत्योदय म्हणजे कितें की रांकेन जो शेवटचो मनीस आसा ताका न्याय मेळूंक जाय, ताचो उदय जावपाक जाय. पण हांगा आमच्या गांवांतले संपूर्ण गांव रांकेन आसा आनी तांचो उदय केन्ना जातलो हो प्रश्न आसा, म्हत्वाचो आसा. आनी म्हाका अशें दिसता की ह्या प्रश्नाचेर आनी ह्या हाचेर संपूर्ण गोंयान ह्या माध्यमाचेर हांव सांगूंक सोदता की तेंको दिवचो, आवाज उठोवचो आनी हाचो सोक्षमोक्ष लागपाक प्रयत्न करचो. कोर्ट रिसिवर फक्त वज्रे गांवांकूच लागलो का आनी खंयच्या गांवांक बी लागला अशें म्हाका दिसता की कुंकळी सारक्या एका गांवांक लागला आनी ताचो इतिहास तसोच आसा आनी म्हणून तेंच्या खातीर आमी कदाचित राज्यद्रोही आसले, पण आयच्या सरकारा खातीर आमी देशप्रेमीच आसतले न्ही की जे पोर्तुगीजांक त्रास करताले. सो आयच्या सरकारा खातीर ते देशप्रेमी म्हणून ताका रिवॉर्ड मेळपाक जाय आनी रिवॉर्ड ह्याच पद्दतीन मेळूंक शकतलो की इतल्या लोकांचे जो जमनी हक्क आसा तो जमनी हक्क तांकां निर्विघ्नपणे मेळूंक जाय. शेतकार म्हणटा कोर्ट रिसिवर कायद्याक लागून आज लोकांकडेन जमनीची मालकी ना म्हूण तांकां सरकारी स्किमी मेळना. गोंय मुक्तीचे 61 वर्सां उपरांत ही परिस्थिती पडटा. आयच्या परिस्थितीन अशें आसा की आमी वज्रे गांवांत तमाम 5 गांव ह्या गांवांत आमी प्रत्येक जाण आपल्या परीन शेत करता. शेत करता आसतना गव्हर्मेंटाचे स्किमी येतात. त्या गव्हर्मेंटाच्या स्किमीन आमकां कांयच मेळना, कारण ते कोर्ट रिसिवर कोण तरी आसल्या कारणान ते आमकां तेचेर अन्याय जाता. कागदपत्री आमच्या कडेन कांय ना, पूण आमचो पुर्वज जो कोणी येयलो तो आज पर्यंत ते भोगीत येयले तशेंच आजूय आमी भोगतात. आनी हेंच्यांनी मदीं येवन अशें धुमाकूळ घातलेलें आसा. कोण वरिश्ठ अधिकारी कोण आसले वजनदार, त्या लोकांनी ह्या शेतकाऱ्यांचेर अन्याय केल्लो आसा. आनी आतां आमकां ह्या स्किमी बद्दल कसली स्कीम मेळना. जर समज एक घर बांदतलो सादें जाल्यार आमकां ती बँकेन वयतलो जाल्यार ते आमच्या कडेन कांयच ना. 1/14 उतारो कोण मानूंक तयार ना, वरिश्ठ अधिकारी मानूंक तयार ना आनी कोणूच मानपाक तयार ना. आमच्यार अन्याय जाल्लो आसा. जेन्ना सर्वे जाली तेन्ना हांव जवळ 10-12 वर्सांचो आहलो. सर्वे जाली तेन्ना म्हाका मातशें तरी हें जालें आनी हांव सर्वे बरोबर काम करता, बेश्टो वयतालो हेल्प करपाक म्हणून. आनी तांकां फक्त नांवां जाय म्हणून हांव त्या शेताची बी नांवां सांगतालो. शेताची तांणी सर्वे केली सगळी, पूण दोंगर भाग आसलो पळय ते सर्वेनी म्हाका कितें सांगलें, फाल्यां तुमी दोंगराक चलात आनी आपल्या आपल्या काजी करता ताका बडयो लायात आनी यात म्हणून सांगलें. पूण दुसरे दीस कितें जालें, ते कोण जो कोर्ट रिसिवराचो मनीस आसलो त्या मनशान ताका कितें तरी दिलें अशें म्हाका दिसता. आनी तो मागीर सर्वेच करूंक ना त्या दोंगराची. आनी आमच्या लोकांत कितें करताले, चोरून म्हणून वायनान हें करताले, काणटाले, गिरणी नासले तेन्ना. ते सुद्दां कोण तरी आमच्या गांवचे मनीस तांकां सांगताले
की तो भात काडटा म्हणजे तूं चोरलो अशें धरून ते बोवायना तेंच्यान पुरून दवरली. परत जात्यार दळपाक गेले, भात दळपाक गेले, जाती सुद्दां फोडून उडयली आहा तेंच्या मनशांनी. वसूलदार जो आसले कोर्ट रिसिवर तेचे वसूलदारांनी आमकां खुबशे त्रास केले. हांव जवळ जवळ म्हयन्याचो आसतना म्हाका तेंच्यांनी भितर सुद्दां भितर उडयलो, पुलिसांनी व्हेल्लो अशी म्हजी आजी आनी आवय सांगता. मजगती गावातल्यो जमनी प्लॉट करून लाटपाचे प्रकार उक्ताडार आयिल्ल्यान प्रकरण लँड ग्रॅब SIT कडेनूय पावला. त्या इन्व्हेंटरीच्या आधाराचेर ते पेडण्या मामलेदारान म्युटेशन फायल करता. म्युटेशनाचो एक प्रोसेस आसता. मामलेदार मागीर AK तलाठी आनी मागीर गांवचो एक पंचनामा म्हणजे सरपंच पंचायत लेवल. तेन्ना आमचे कडेन गांवांत ही पंचायत हांगा नासली, ती आसली आमची कासारवांडे पंचायत म्हणटा ती मदींच. थंय हे सगळ्या प्रोसेसान सगळे लोक मिळी भगत जाल्ली. त्याच्या खातीर आमी आयच्या तारखेन म्हणजे ती इन्व्हेंटरीच्या आधाराचेर जे म्युटेशन जालें तें चुकीचें आसलें. दो इन्व्हेंटरीन खंयच मेन्शन नासलें की वजरेचे सर्वे नंबर किंवा वजरी गांवाच्या बाबतींत. पूण ती इन्व्हेंटरीचेर कशें कितें जालें तें म्युटेशन जालें. त्या खातीर आमी आतां SITन दिल्ली आसा. SIT तेचेर इन्व्हेस्टिगेट करता. सेम प्रमाणे आमी हीच गोश्ट सरकाराक सुद्दां निदर्शनाक हाडलेली आहा. CM सराकूय सांगिल्लें आहा. होप करता की खंय तरी कोण तरी लक्ष दितलो आनी तें जें कितें म्युटेशन जें चुकीचें जाल्लें आहा आनी त्याच्या जे CLDD मारल्या, सेल एग्रीमेंट जाले, ते सगळे स्क्रॅप जातले अशें हांव आशा बाळगता थ्रू SIT. पूण ते जर हे सगळें चालूच आसा पूण पॅरलली आमकां कितें करचें पडलें हेंचेर ह्या सगळ्या गोश्टींचेर आमकां विश्वास नासलो म्हणून खंय तरी आमकां कोर्टाची पायरी चडचीच पडली. जमनींचेर मालकी हक्क सांगपी फामिलीक गाठपाचो प्रुडंटान यत्न केलो. फोनार उलोवप जालें. हे फामिली प्रमाण जमनीची केस कोर्टात चल्ल्या. रोखडोच निकाल लागपाचो आसा. प्रॉपर्टीचे सगळे डॉक्युमेंट आसात म्हूण कोर्ट रिसिवराचे फामिलींतल्या एका वांगड्यान सांगलें. गोंय मुक्तीच्या 60 उपरांतूय पुर्तुगेज कालीन शासकीय वेवस्था गांवांत आसप हे मोठे प्रश्नचिन्ह. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार.